जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानेल्यांत भुकेल्यांत तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येव करता हें म्हज्या यूट्यूब चॅनलान आनी आयच्या दिसाचो हो विशय हाडला 2 एड्रास 13, 12 and 13. तर हांवें दुसरे एस्द्रास 13:12 आनी 13 हातूंतल्यान एक विशय हाडलेलो आसा आनी हे बेडार आमी सगळीं म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो देवाच्या उतराचेर आमी सोजमणी जाणवाय घेवया. देवाचें उतर आमी हे बेडार आयकुया. तर आमी इंग्लीश भाशेन आमी वाचूया. 2 एस्ड्रास 13, 12 and 13. 2 Esdras 13, 12 and 13. Then I saw the man come down from the mountain and call another large crowd to come to him. This was a peace-loving crowd. All sort of people came. Some were happy, some were sad. Some had their hands and feet tied, and some brought others as a gift to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तर हे वेळार म्हज्या मोगाळ प्रितीच्या भाव भयणांनो हे वेळार हांवें हो विशय हाडला. हो विशय आमी सोजमणी घेवया. आमी हे उतराचेर आमी जाणवाय घेवया. सोजमोया हें उतर कितें तें कित्याक हें पवित्र पुस्तकाचें उतर जावन आसा जिवें उतर. तर हें पवित्र पुस्तक हे 2 एड्रास 13, 12 and 13 म्हणटा. Then I saw the man come down from the mountain and call another large crowd. To come to him. This was a peace-loving crowd. All sort of people came. Some were happy, some were sad, some had their hand and feet tied, and some brought others as a gift to the Lord. तर म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांनो हें वाचप आमकां जेजू क्रिस्ता वयर हें आमकां सांगता. Then I saw the man come down from mountain and call another large crowd to come to him. जेन्ना जेजू आयल्लो तेन्ना सगल्यांक जेजू उलो मारतालो म्हजेशी येयात म्हणून फॉलो मी. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो हे दुसरे एस्ड्रास हातूंतूय आमकां कळीत करता जेजू आमकां उलो मारतालो. This was a peace-loving crowd. जेन्ना देवान उलो मारलो ते वेळार जी कोण आसली मोगाची आनी शांतीची ती ताचे सरशीं धांवून आयली. मोगाड भाव भयणांनो आमी देवान उलो मारलो जाल्यार धांवून वेता काय? आमी थोडोसो नियाळ करुया. जेन्ना देव आमकां उलो मारता फॉलो मी म्हज्या सांगाताक यो म्हज्या फाटल्यान यो. जेन्ना देव उलो मारता आमी ताच्या फाटल्यान वेता काय? आमी ताच्या फाटल्यान चलता काय? तो प्रितीच्या भाव भयणांनो जेन्ना देवान उलो मारलो जेजू क्रिस्तान उलो मारलो तेन्ना हे मोगाचे शांतीचे जोमा जी भुरगीं आसलीं देवाची ती जेजूच्या फाटल्यान गेलीं आनीक ती जायते तरेची आसलीं. ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल केम. जायते तरेची भुरगीं देवाची आयलीं जेजूच्या फाटल्यान. आनी सम वेर हॅपी. थोडीं जाणां खुशाल आसलीं.
Some were sad, थोडी दुखी असली. Some had their hand and feet tied. थोड्यांची हात आणि पाय बांधलेले असले, बांधपासान बांधलेले असले, गुलामपणान बांधलेले असले, पातकांनी बांधलेले असले. And some brought others as a gift to the Lord. तर म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणांनो, ही आमकां काय बरी वोड 12 आनी 13 वोड आमकां शिकवण दिता जेजू क्रिस्ता वयर. तो जेन्ना जेजू आयलो परवरतार तावन सोंपला देंवलो, सुर्गीच्या राज्यांत तावन तो संवसारांत देंवलो, तेन्ना ताणें जण एकल्याक उलो मारलो, म्हज्या फाटल्यान येत. तर प्रितीच्या भावा भयणांनो, आनी जेन्ना देवान तांकां उलो मारलो, ते वेळार ताची भुरगीं देवाची जेजूच्या फाटल्यान गेलीं. आमी जायते फावटी ह्या सुवातेर आमी चूक करता. जेन्ना आमकां देव उलो मारता तेन्ना आमी देवाचे उल्याक आमी कान दिना. आमी आनीक ओदीकूय आमी फाटीं सरता. पूण आमी हें जाणा जावन घेवया, जेन्ना देव आमकां उलो मारता आपल्याशी येयात म्हणून, आपल्या सांगाताक चलात म्हणून, जाल्यार आमी ताच्या उल्याक कान दिवंक जाय. आनी जेन्ना तो उलो मारता ताच्या फाटल्यान आमी धांवून वचूंक जाय. हें असलें एक म्हजी थोडीशी शिकवण जे पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा. हाचेर हांवें सोजमणी जाणवाय तुमकां दिल्या. थोडीशी जे कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुमकां वांट्टा देवाचें उतर. तो प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणांनो, हो तुमी विशय वाचात, दुसरो एस्ड्रास 13, 12 आनी 13 वोड. इंग्लिशीन ते मेवता सेकंड एस्ड्रास 13, 12 and 13. आनी ताच्या सकयल तुमी गेल्यार तुमकां मेवतलें द इंटरप्रिटेशन ऑफ द विजन. हें जें हांवें तुमकां सांगलां तें विजन असलें, आनी ते विजना वरवीं देव आपल्या पुताची जेजू क्रिस्ताची वळख दाखयता. आनीक हे इंटरप्रिटेशन ऑफ द विजन देव हांगासर सेकंड एस्ड्रास 13, 25 to 32 ह्या वोडींनी देव आमकां क्लियर करता, आपल्या पुताची हांगासर उक्तावणी करता. तर म्हज्या मोगाळ प्रितीच्या भावा भयणांनो, हे वेळार हो ल्हानसो हो व्हिडिओ हे विशया वयर हांवें केल्लो आसा. तर हांव सोजमोतां तुमी हें देवाचें उतर वाचतलीं. सेकंड एस्ड्रास 13, 12 and 13. तशेंच ताचे सकयल द इंटरप्रिटेशन ऑफ द विजन 25 to 32. हेंय तुमी वाचतलीं. आनीक जाता तितलो तुमी हो व्हिडिओ शेअर करात. देवाचें उतर तुमी शेअर करात, दुसऱ्याक तुमी वाटात. आनी जेन्ना दुसऱ्याक तुमी वांट्टेलीं हें देवाचें उतर तुमी ताका दितेलीं, ते वेळार ताचो आत्मो साल्वार जातलो. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, जे कोण हे वेळार हो व्हिडिओ पळयतात तांकां सगल्यांक हांव परत एक फावट जेजूची शांती म्हणटा. आनी इतल्यान म्हजो हो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.